नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो मेरच्या आदल्या सरपंचाच्या हत्येचे केशीत विल्सन गुदीन ताहिरा आड लेखी कागाळ आत्महत्येक प्रवृत्त केल्ल्याचो एफआयआरांत आरोप पोलीस स्टेशनार मेरशेकार फामिलीचो जमाव। कसिनोची कॅरिंग कॅपॅसिटी तपासूंक आता इन्स्पेक्टिंग ऑथॉरिटी 3 ऑफशोर कसिनोची सरकाराक 60 कोटींची तोपी। प्रुडंटाच्या रिपोर्टान जागे इन्स्पेक्शना आदी खंय कसिनोवाल्यांक नोटीशी। मगोचे म्हादय बचाव जागृती अभियान सुरू। म्हादय कळसा बांडोरा संगमार 60-70 न्हंय कुशीक पुजा आरती। ज्या ज्या गावांनी म्हादय वता थंय थंय म्हादय बचाव। म्हापशें डिटेन्शन सेंटर जायत सावन 38 फॉरेनर डिपोर्ट आनी 13 जाणांचे डिपोर्टेशनाची फॉर्मालदाद। चडशे आफ्रिकन, 5 ब्रिटीश, एकलो पाकिस्तानी। 55 फॉरेनरांक 3 वर्सां भारतांत बंदी। अंदूचे जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत काँग्रेस पक्ष चिन्ह घेवन देंवतली। वेंचणुकेंत 50तले 40 झेडपी मतदारसंघांनी तयारी। बीजेपीक हरोवंक बीजेपी विरोधी कोणाय बरोबर युतीची तयारी। आनी पर्रा फिटनेस क्लबाचो नंदेश रायकार साखळी श्री। बॉडी बिल्डिंग अँड मेन्स फिजिक्स सर्तींत मडगांवचे इन्फिनिटी जिमाक टीम चॅम्पियनशीप। अवित मोराजकार बेस्ट पोजर। मेरशेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाचे हत्येचे केशींत विल्सन गुदीन आनी ताहिरा आड लेखी कागाळ आत्महत्येक प्रवृत्त केल्ल्याचो प्रकाशाचे भयणीन कागाळींत लेखी आरोप केल्ल्यान एफआयआरांत ते विशीं कलम पोलिसांनी जोडलें। गुदीन आनी ताहिराचेर कारवाय करात म्हूण सकाळ फुडें पोन्ने गोंया पोलीस स्टेशनार मेरशेकार आनी फामिलीचो जमाव। पोलीस खंय दोगांकय चवकशेक आपयतले। आयज आमी हांगा पुलीस स्टेशनार येयल्ले उलोवपाक। हांवें म्हाजो स्टेटमेंट दिल्लो आसा। आतां हांव केन्ना जालें तेन्ना हांव नाशिल्लो। आय हॅड वेंट फॉर अ टूर। तेन्ना हांव नासतना खूब जाणांनी स्टेटमेंटां दिलां ऑर कितें म्हाका खबर आशिल्लें, कित्याक म्हाका डॅडी म्हाज्या फुडल्यान करतालो अबावट ट्रान्जॅक्शन्स एंड स्टफ। तेन्ना तेंच्यांनी सगल्यांनी रॉंग स्टेटमेंटां बीन खूब कितें दिल्लेलें आसा पुलिसांक की आमी ह्या टायमार नाशिल्ले, आमच्यांनी हें करूंक ना तें करूंक ना। तशेंच आतां पुलीस म्हणटा की ते ट्राय करतात, बट ट्राय करता आमी आसा पुलिसाच्या सपोर्टान। तेंच्यांनी ट्राय करचे आफोवचे फर्स्ट तेंकां हांगा बेस्ट। आतां तेंकां आतां फोर्स जाय, पावर जाय, कितें हांव नको। आतां कोण ताका पॉलिटिशियन्स हांव नको कितें म्हणटा ते सपोर्ट करता म्हणटा, बट तेंच्यांनी खरें दाखोवंक जाय न्हू। दे शूड पूट प्रेशरायज ऑर समथींग की इन्क्वायरी काडत। आज CM म्हणटा की इन्क्वायरी काडला जाल्यार खंय आसा सगळे ते नांव मेसेजार तेंचे मेन्शन केला विल्सन गुडिनो आनी ताहीर ताका हें करताले म्हणून। अरे तेंकां पयलीं हाडा तरी विचारात तुमचे अरेस्ट करता म्हणटा, हाडा विचारा, ते बसून तुमी करना। आतां एक पर्सनान ते ब्लेम केला, कितें मेसेज टायप केला, पर्सनान ब्लेम केला जाल्यार तेंकां हाडचें पडटा न्हू। तेंच्यांनी म्हाका सांगिल्लें कंप्लेंट दिवना वी कॅनॉट टेक द एक्शन। CMाक सांगलें रोहन खोटो आयिल्लो, तेणें सांगलें तूं कितें हेल्प जाय तो आपूण करता, हांव ताका फोन करता, इज नॉट पिकिंग अप द फोन। हांगा कितें जालां, म्हजो भाव ना म्हणजे पॉलिटिकल पिशर ना। पुलीस कितें म्हणटा आमी हाडूंक शकना, हाडूंक शकता। आतां हांवें PI विचारलें, PI कितें सांगता आमचें हें काम चालू आसा, तांकां सोदपाचें चालू आसा, हें आसा तें आसा, कितें हें सोदपाचें चालू आसा। आतां समज एक सादी गोश्ट आसली जाल्यार रोखडेंच पुलीस धांवता हाडपाक। हेंकां कित्याक हाडिना? मोविन गुदीन मिनिस्टराचो भाव समज तर व्हडलो हें आसा जाल्यार गोंयाचे सगळे मिनिस्टराचे पूत आसा ते मर्डर करतले, गुंडा करतले, काबार करतले, मागीर गोंया उरलें कितें तर ताका? हांवें स्टेटमेंट दिली जाल्यार पुलिसांनी जावं IGP GD कोण आसा SP अजून कित्याक तांकां फॉलोअप जायना? कित्याक येना ते? कित्याक तांकां अजून मेरेन पावना ते? त्या पॉलिटिकल इश्यू काय फाल्यां एंटीसेप्टीक बेल घेवपाचो आनी सरेंडर रावपाचें आनी हें करपाचें, विल सी लेटर ऑन। बॉडी हँड ओव्हर हांव रावला आतां पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाक। म्हजी भावाची बॉडी इतलो तेंपूय हांव दवरूंक शकना, हेंय सांगता तुमकां। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येवनी हेंचें कितें आतां करूनी पुलिशेक। पुलीस इज गिविंग अस अ फूल सपोर्ट। Krishna Sinari told me, I am giving a full support to you. He is behind me. He is saying, I will give my best cooperation to do everything. Forensic report आयलो. Forensic report हे ते काय येवंक ना, तो सांगता आपण धाडला, चलला मंडे, चलना म्हणटकीर आतां कशें हें सगळें स्लो प्रोसेस चलतलो।
कसिनोची खरी कॅरिंग कॅपॅसिटी तपासपाक आता सरकारान खासा इन्स्पेक्शन ऑथॉरिटी नेमल्या. कॅरिंग कॅपॅसिटी चुकीची दाखोवन 6 कसिनोतल्या 3 ऑफशोर कसिनोनी 2 वर्सांत सरकाराची 60 कोटींची लायसन फी बुडयल्या म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. सरकार आतां जागो जाला. समिती येता त्या सप्तकांत खंय नोटीशी धाडून सगळ्या कसिनोचें इन्स्पेक्शन करतली. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत कसिनोंची दाखयली पळय उक्ताडार. ऑफशोर कसिनोंच्या बोटींची खरी कॅपॅसिटी आणि सगळे कसिनो तांकां घालून दिल्ले नेम व्यवस्थित पाळटात काय ना ते पळोवंक सरकारान आतां समिती नेमल्या. ऑफशोर आणि ऑनशोर सगळ्या कसिनोंचे खंय इन्स्पेक्शन जातले. ऑफशोर कसिनो गोंयांत आयल्यार 20 वर्सां जाली. 2 दशकांत आतां आंकडो 6 चेर पावला. सरकार आतां रिपोर्टा उपरांत जागो जाला. कसिनोंचे इन्स्पेक्शन करूंक सरकारान इन्स्पेक्शन ऑथॉरिटी नेमल्या. अंडर सेक्रेटरी होम इन्स्पेक्टिंग ऑथॉरिटीचो अध्यक्ष आसतलो. वाणिज्य कर खात्यांतलो अधिकारी, पोर्ट, PWD अभियंतो समितीचेर आसतलो. थळावो पुलीस इन्स्पेक्टर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी समितीचेर आसा. कॅरिंग कॅपॅसिटी चुकीची दाखोवन 6 कसिनोंतल्या 3 ऑफशोर कसिनोंनी 2 वर्सांत सरकाराची 60 कोटींची लायसन फी बुडयल्या म्हूण प्रुडंटान नोव्हेंबरांत रिपोर्ट केल्लो. कसिनो डेल्टिन रॉयल, कसिनो डेल्टिन जॅक आणि कसिनो बिग डॅडी दरेकी 40 कोटींच्या जाग्यार 30 कोटी भरता म्हूण प्रुडंटाचो रिपोर्ट. त्या उपरांत सरकार जागो जाला. आतां ऑथॉरिटी नेमल्या. गॅमलिंग कायदो, पर्यावरण हेर सगळ्यो गजाली नेमान पाळटात काय ना तेवूय तपासतले. गोंयांत उदकांत 6 आनी जमनीचेर 10 कसिनो आसात. इन्स्पेक्टिंग ऑथॉरिटी ऑनशोर आनी ऑफशोर कसिनोंक नोटीशी काडटली. ऑथॉरिटी कसिनोंचेर वचून बोटींची कॅपॅसिटी तपासतली. सगळे कसिनो गॅमलिंग कायद्यातले सगळे नेम पाळटात काय ना तेय तपासतले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घालून दिल्ले नेम पाळटात काय ना तेय तपासतले. थारिल्ली येणावळ सरकाराक सारकी येता काय बुडटा तेवूय तपासतले. बोटींची लोकांच्या सुरक्षेचे नदरेन सगळ्या गजालींची तपासणी जातली. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण जानेराच्या अखेरे मेरेन सगळ्या कसिनोंचे इन्स्पेक्शन जावन रिपोर्ट तयार जातलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मोगोचे म्हादय बचाव जागृती अभियान सुरू. म्हादय कळसा भांडुरा संगमार 70 सांठऱ्यां न्हंयचे देगेर पुजा आनी आरत करून मोगोन अभियान सुरू केलें. म्हादयचें उदक ज्या ज्या वाठाराक लागता थंय थंय हें आंदोलन वतलें. ह्या म्हयन्यांत 2 कडेन आंदोलन जातलें. फुडल्या म्हयन्या सावन अभियान नेट धरतलें. म्हादय आडयल्यार ओपा मांडवी सुकतली म्हूण सुदिनाची शिटकावणी. त्वं भूमिरापो नरो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्. आमचे एकूच मागणें आमची म्हादय आमकां जाय. आमचें उदक आमकां जाय. आमचें उदक आमी कोणाक व्हरपाक दिवचें ना. हो एकूच ध्येय आनी धोरण घेवन आज आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसात. आनी हे दोनूय प्रवाह तुमी पळयले, उजवे सायडीचो म्हादय प्रवाह आनी दावे सायडीचो कळसा भांडुरा प्रवाह. आनी हो प्रवाह जर आमचो आडयलो आसत जाल्यार हे जे बंधारे आसा, ओपा प्लांट आसा, आमची जी मांडवी नदी आसा ती ओसाड पडटली आसा. तुमचे कडेन मागणी ही जी आमची जीवनदायिनी म्हादय नदी आसा तिका वाचोवपा खातीर गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक हांव उलो मारता की तांणी मुखार सरचें. आमी एट द मोस्ट 1 म्हयनो आनी थोडे आंदोलन करून मुखार वतले, पूण मोठें आंदोलन ह्या म्हयन्या नंतर चालूच जातलें. हो म्हयनो जानेवारी अजून ह्याच म्हयन्यात आमचे 2 कडेन आंदोलनां जातली. आम्ही आज आंदोलन सुरू केल्लें आसा. तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या बरोबर आसपाक जाय आणि उबे रावपाक जाय. आम्ही हे आमच्या खातीर करना, हे राजकारण म्हणूनय करना, हे लोकां खातीर करता. ही म्हादय वाचपाक जाय, हे जलसंपदा उरपाक जाय, किंवा ही सृष्टी सगळी जिवंत उरपाक जाय, शेती उरपाक जाय. आणि शेती उरली जाल्यार आमचो शेतकरी जिवंत उरतलो. आणि हेंचे समजा जर सगळ्यांची काळजी आमकां आसा जाल्यार आमी सगळे निश्चित ह्या म्हादय बचाव आंदोलनात आमी सगळे सहभागी जातले. आणि जे सहभागी जावचे ना पळय तेंचे आमकां कळटलें की हांकां व्हडली लोकांची चिंता पडलेली ना, हांकां लोकांचें कांयच पडलेलें ना.
अंदूचे जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत काँग्रेस पक्ष चिन्हाचेर वेंचणुकेंत देंवतली. 50तले 40 ZP मतदारसंघांचेर लक्ष दिवपाचें थारायलां म्हूण प्रदेश अध्यक्ष गिरीश प्रुडंटा कडेन उलयलो. बीजेपीक हारोवंक कोणाय बरोबर युती करूंक तयार, मात बीजेपीक सत्तेर हाडपी पक्षां कडेन युती करचें ना म्हूण ताणें स्पश्ट केलां. 2015त काँग्रेसीन निशेध म्हूण पक्ष चिन्हाचेर वेंचणूक लडोवंक नाशिल्ली. 15 मार्चाक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाता. हे फावटूय ZP वेंचणुको पक्ष पावण्यार घेवपाचें थारला. पक्ष चिन्हाचेर कोण कितले तयार आसात ते पळोवंक प्रुडंटान काँग्रेसीच्या प्रदेश अध्यक्षाक गाठलो. पक्षाच्या चिन्हाचेर 40 मतदारसंघात पुराय ताकदीन देंवतले म्हूण गिरीश सांगता. ह्या फावटी पार्टी सिंबलाचेर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें म्हणून. सो सगळ्यांक दिसलें की सिट्युएशन सद्याक पार्टीचें बरें आसा आनीक लोकांक BJPक एक बुद्द शिकोवपाक जाय, BJPक एक वॉर्निंग धाडपाक जाय. हय, आमी बाय एंड लार्ज 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी सारके फोकस करतले, जंय आमी स्ट्रॉंग आसा. 2015च्या वेंचणुकेत पक्ष चिन्हाचेर वेंचणूक जाता म्हूण काँग्रेसीन निशेध केल्लो. 50 मतदारसंघांनी 192 उमेदवार उबे राविल्ले. बीजेपीन मगो गोवा विकास पार्टी बरोबर युती केल्ली. BJP 34 जाल्यार मगो 9, GVP 4 उमेदवार उबे केल्ले. काँग्रेसीचे समर्थक अपक्ष म्हूण वेंचणुकेक उबे राविल्ले. BJPचे 18, मगोचे 5, गोवा विकास पार्टीचे 2 उमेदवार जिखले. काँग्रेसीच्या अपक्ष उमेदवारांनी BJPक घाम काडिल्लो. BJPक डिफीट करपाक आमी कोणा कडेन अलायन्स करपाक आमी तयार आसात, पूण त्या अलायन्स करपी पार्टनराचो विश्वास लोकां भितर आसपाक जाय. सो आमी अशा पक्षा बरोबर अलायन्स करपाक आमची तयारी आसा ज्या पक्षान लोकांक केन्नाच धोको दिलो ना, लोकांचो विश्वासघात केला, लोकांक केन्ना बिट्रे केलो ना, आनी जेणी केन्नाच BJPक जेन्ना लोकांनी भायर उडयली तांकां मदत करून परत BJPक पावरार हाडपाक मदत केली ना, अशा पक्षां बरोबर आमी अलायन्स करपाक आमची तयारी आसा. कारण BJPक लोक भायर मारतले, पूण ह्यो शेपट्यो लायतल्यान परत BJP जीत जातल्यान परत सत्तेर येतली, हो भंय लोकां भितर आसा. आनी लोकांनी आमकां ही वॉर्निंग दिल्ली आसा की कशें करून आमी BJPक भायर मारतले, पूण BJPच्यो शेपट्यो तुमी जिती दवरनाकात. अंदूचे वेंचणुकेत कोणाय बरोबर युती करतले, मात BJPक सत्तेर हाडपी पक्षा कडेन ना म्हूण गिरीश सांगता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी मडगांवच्यान सावयो डायस. 50 परस कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टिकाचेर गोंयांत खंय पुराय बंदी. सरकार NGT मुखार एक्शन टेकन रिपोर्ट मांडपाचो आसा. पंचायत आनी पालिका प्रशासनान सरकाराक कोयरा विलो आनी प्लास्टिकाचेर रिपोर्ट दिलो. रिपोर्टांत पुराय प्लास्टीक बंदीचो दावो. नेम मोडटल्यांक खंय फायनूय मारतात, मात जमिनी परिस्थिती पळयल्यार रिपोर्ट कागदी गोड्याचेर. खासा रिपोर्ट. पंचायत खाते आनी पालिका प्रशासनान 50 परस कमी मायक्रॉनाचे प्लास्टीक आनी कोयराचेर सरकाराक स्टेटस रिपोर्ट दिला. एक दावो पळयल्यार यंदा म्हणसर गोंयांत पातळ प्लास्टिकाची एक पोती दिसूंक पावना आशिल्ली. पंचायत खात्याचो रिपोर्ट पळयात. सगळ्यो 191 पंचायती घराघरांनी कोयर एकठांय करून वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाक दितात. 37 पंचायती तांचो सुको कोयर एकठांय करतात, जाल्यार 28 पंचायती कोयर सालिगांव धाडटात. 9 जाणांनी प्रकल्प उबारल्यात. 12 पंचायती कडेन प्रकल्पाक सुवात आसा. 15 पंचायती सुवाती सोदतात. 127 पंचायतींनी सिंगल ड्वेलिंग युनिटांचेर प्रक्रिया जाता, जाल्यार 191 जाणांनी आपापले प्रकल्प दुरुस्त करून थंय प्रक्रिया सुरू केल्या. 218 पंचायतींनी बल्क वेस्ट जनरेटर घाल्यात. 46 पंचायतींच्यो प्रक्रिया सुरू आसात. 191 पंचायतींचो 50 परस कमी मायक्रॉनाचे प्लास्टिकाचेर बंदी घाल्या म्हूण दावो. नेम मोडटल्यांक खंय फायनूय मारतात. पालिका प्रशासनाचोय असोच दावो. पालिका प्रशासन म्हणटा 50 परस कमी मायक्रॉनाच्या प्लास्टिकाचेर बंदी घाल्या आनी 100% कोयर एकठांय जाता, जाल्यार 80% सॅग्रिगेट जाता. दोनूय रिपोर्टाचेर मुखेल सचिवा कडेन चर्चा करून उपरांत राज्य सरकार हो रिपोर्ट NGT मुखार मांडटले. प्रुडंटान ग्रावंड झिरो रिपोर्ट केलो. सरकारी रिपोर्टांत आनी वास्तुस्थितीत बरोच फरक दिसलो. म्युन्सिपाल्टी वाले कितें करतात, मडगांव कॅम्पेन फाटीं स्टार्ट केली. कितें केलें, जे कोण दुकानां घेवन बसले वेपारी तांकां वचून फायन दिवपाक लागले. ताजे नंतर फेस्तां जालीं, जात्रो जाल्यो, मांड पडले, फेरां जातात, वेगवेगळी एक्झिबिशन जातात. थंय हे पातळ बिलो 50 मायक्रॉन जे प्लास्टीक आसा तें सर्रासपणे वापरले जाता, सर्रासपणे. आनी म्युन्सिपाल्टी येवन थंय
4-4, 5-5, 10-10, 12-12 ट्रक प्लास्टीक ते एकठांय करतात. त्या वेळार हे ऑफिसर खंय न्हिदिल्ले असतात. जे ऑफिसर दुकानांनी भोवून लोकांक चलन दितात, फायन दितात, 3,500, 4,000 रिकवर करतात एक दुकाना कडल्यान कित्याक ताणी प्लास्टीक बॅग वापरलो म्हणून. ते त्या वेळार कित्याक दिश्टी पडनात. म्युनिसिपालिटी जे एरिया जावं पंचायत एरिया कितलेच बॅगां कॅरी बॅग दिसता. जितले कडेन गेल्यार शॉपांनी प्लास्टीक बॅगां कॅरी करपाक लोक मागता आनी लोक ते दिता. हेजेर आमकां कळना हे खंयची बॅगां खंयच्यान येता. आनी जेन्ना एक प्लास्टीक बॅग ड्रायव्ह म्हूण आसता तेन्ना म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत एक ड्रायव्ह चालू करता आनी तेन्ना तांकां एक 2 ते 3 हजारां एक दिसा रेट मारता. मागीर तेजे फुडें मागीर कांय ना, तेजेर परतून चालू जाता. जे कडेन प्लास्टीक बॅग आहा तांकां खुबशे फायन मारपा जाय. फायन मारता पूण तेजेर कांय लक्ष आसना. इतले आमी पयल्या पळोवपाक गेल्यार खंयच्या शॉपार वच, खंयच्या मार्केटान वच, खंयचे व्हेजिटेबल जावं कितें सगळें प्लास्टिकाचेर. आज पळोवपाक गेल्यार कितलीं बॅगां प्लास्टिकां रोडा सायडीर पडली आसता ती खंयची येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट भीमा पाटील. म्हापशें डिटेन्शन सेंटर जायत सावन 38 फॉरेनर डिपोर्ट आनी 13 जाणांक डिपोर्ट करपाच्यो फॉर्मालिटी चल्ल्यात. चडश्यो केसी व्हिजा सोंपूनय ओव्हरस्टेच्यो. चडशे आफ्रिकन, 5 ब्रिटीश आनी एकलो पाकिस्तानीय आसा. कांय जाण ड्रग्साचे केसींनी आडकल्ले. थोड्यांनी व्हिजा नेम मोडल्यात. गोंयच्या फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसान 55 फॉरेनरांक फुडलीं 3 वर्सां भारतांत येवंक बंदी घाल्या. गोंयांत बेकायदेशीर रावतल्या फॉरेनरांक आनी चड करून आफ्रिकन नागरिकांक इतलो तेंप धरबंद नाशिल्लो. गोंयांत व्हिजा नेम मोडून बेकायदेशीर रावपी तशेंच वेगवेगळ्या ड्रग्सा सारक्या गुन्यांवांनी आडकल्ले हे फॉरेनर केशी आंगार घेवन जामिनाचेर मेकळे भोंवताले. आतां म्हापशा डिटेन्शन सेंटर सुरू केल्ल्यान उपाय जाला. पोरू मे म्हयन्यांत हे सेंटर सुरू केल्ले. फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसान मे म्हयन्यासावन आतां मेरेन असल्या 38 फॉरेनरां आड कागाळ रजिस्टर करून तांकां डिपोर्ट करपाच्यो फॉर्मालिटी केल्यात. 38 जाणांक डिपोर्ट केल्यात. 2019 वर्सा गोंयच्यान 38 फॉरेनर डिपोर्ट जाल्यात. डिपोर्ट केल्ल्या 38 नागरिकांत 28 दादले जाल्यार 10 बायल्यो. अजून 13 जाण डिटेन्शन सेंटरात आसात. तांच्या आड डिपोर्टेशन फॉर्मालिटी चल्ल्यात. बेकायदेशीरपणान रावपी चडशे नागरीक तांजानिया आनी युगांडाचे. ह्यो चडश्यो केशी व्हिजा सोंपूनय गोंयांत ओव्हरस्टेच्यो. चडशे आफ्रिकन देशांतले. कांय जाण ड्रग्सांच्या केशींनी आडकल्ले. थोड्यांनी व्हिजाचे नेम मोडल्यात. फाटल्या वर्सा फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसान 55 फॉरेनरांक फुडलीं 3 वर्सां गोंयांत येवचे न्ही म्हूण ब्लॅकलिस्ट केल्यात. तातूंतले युगांडाचे 14, तांजानियाचे 9, 5 ब्रिटीश आनी 1 पाकिस्तानी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर सोमारा 20 जानेराक दिल्लीत परीक्षा पे चर्चा संवादाक गोंयच्या वेगवेगळ्या हायस्कुलांतल्यान 10 भुरगीं भायर सरल्यांत. प्रधानमंत्र्या बरोबर समोरासमोर उलोवपाची संद मेळटा म्हूण भुरगीं उमेदीर. पळयात विद्यार्थी, पालक आनी शिक्षकांची प्रतिक्रिया. फर्स्टली म्हाका अशें दिसता की आय एम व्हेरी नर्वस आनी एक्सायटेड टू मीट मोदी सर. आनी दो म्हजो क्वेश्चन सिलेक्ट जाला म्हाका दिसता इट्स अ मॅटर ऑफ लक. आय एम व्हेरी लकी टू have such an opportunity. I am very excited like the others to meet our Prime Minister Mr. Narendra Modi sir, and it is an honor that we are going there to New Delhi. I feel very lucky. It's the first ever time that I'll be meeting the PM of our country, who is actually a really inspiring role model for us. गोंयचे वेगवेगळ्या स्कुलांचे भुरगे हे तेंचे ऑनलायन क्वेश्चन मागलेले आनी त्या क्वेश्चनांत तेंच्यांनी बरे प्रश्न विचारल्या. अशे भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसा. गोंयची अशी बऱ्यांतले बरे टीम ही भुरग्यांची सिलेक्ट जाल्ली आसा. ती आज हांगासर गोवा रिप्रेझेंट करपाक दिल्ली भायर सरलेली आसा. And I'm thrilled and excited to meet our Honorable Prime Minister in New Delhi for परीक्षा पे चर्चा 2020. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहा हूँ. मेरे प्रिंसिपल सर और मेरे माता पिता को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं और मेरे स्कूल को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं कि वहाँ पे जाके मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा, उनसे बातचीत करूँगा. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलूँ और मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस परीक्षा पे चर्चा में लकी है कि मैं इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ.
सो खरोखरच ही अभिमानास्पद गोष्ट आसा की आमकां आमचे फादर आमी आवय बापूय तांची आमची भुरगीं आयज त्या नॅशनल लेवलाक पावता. सो खरोखरच आमकां अभिमानास्पद गोष्ट आसा. आणि तिथे जाऊन विविध अनुभव त्यांना मिळतील, खूप काही शिकायला मिळेल, या गोष्टीचा जास्ती आनंद आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचेर आपूण सरकारा बरोबर ना. राष्ट्रवादीचे आमदार चर्चिलान निमाणें तोंड उगडलें. सरकारान संविधानाक हात घालप सारकें न्ही. आंबेडकरान 10 वर्सांनी जें बदलचें म्हणिल्लें ताका खंय कोण हात लायना. NRC हाडल्यार खंय पोर्तुगीज पासपोर्टवाल्या गोंयकारांक मारक. चर्चिलान CAA आड लोहिया मैदानावेल्या सभेक वचपाची तयारी उलोवन दाखयल्या. CAAचेर हांव सरकारा बरो ना. हांवें पयलें सजेशन जालें आनी हांव सरकारा सपोर्ट केलो न्हू भायर रावन. ओन्ली फॉर द गूड कॉज. कितें गूड कॉज आहा तें बरो हांव सारको. कितें म्हाका दिसता बरें ना हांव ना. आनी हांवें चड करून सपोर्ट केलो कित्याक एक हो CM पळय आहा तो बारीक समाजाचो भुरगो ताका चलो दिवं हें गोंयान. म्हणजे आतां हें CAA पळय आहा हें पळय सिटीजन एमेंडमेंट एक्ट पळय हें काळां म्हाका सुद्दां ताची गरज नासली. आजिल्ले कोण पुर्तुगेज पासपोर्टाची आहा. आतां हांव भिलो आहा कित्याक मुगेलो लोक आज आमगे लोक इतले गोंयकार पुर्तुगेजान एक दिली एक 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 ऑपॉर्च्युनिटी दिली आमकां पुर्तुगेज पासपोर्ट करपाक. आनी तेजेर आमगे लोकांक जाय तो सुदार घातलेलो की आमी गोंयकार ते सारके. ते आपल्या पोटा लावन गेलो हांव थिंगा. सो आज ना फाल्यां कितें तरी थिंग एश्ट आसतालें आनी तांकां सांगिल्लें पुर्तुगाला वसाय. आनी ते पुर्तुगाला येयले आनी थिंग ना आतां गोंय येयले जाल्यार ते सिटीजनशीप तें गेली. फाल्यां कितें हें पळय एक्ट हाडलां CAA हाडलां तशें जाल्यार NRC हाडलें तें. NRC हाडलें जाल्यार वॉट दे गॉट अ रायट टू कम हियर गोन्स खंयचें हाडून ताका तेंगे बोथ सर्टिफिकेट तेमी थिंग दिलें ना रे. सो दे आर नॉट सिटीजन हियर. सो हाल फ्युचर कितें तेंगेलो. आनी आंबेडकरान परत कॉन्स्टिट्युशनां परत चेंज करूं म्हळ्यार 10 वर्सांनी ते कोणें टच करूं ना ताका. पूण आनी टच करता आसतना भलतें टच केलें. गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी राजकारणात सक्रीय वांटो घेवचो. युवा महोत्सवात फक्त ढोल ताशे बडोवचे परस आमदार जायात म्हणून विजय सरदेसायाचो उलो. म्हादयचेर लायिल्लो पोस्टर काडपा वेल्यान विजयान सरकाराचेर बाण मारलो. काँग्रेसवाले खंय सेट जाल्यात. विधानसभेत सेटिंग जालां. विरोधक केन्ना मंत्री जायत ताचो नेम ना म्हणून विजयान हजारांनी भुरग्यां मुखार काँग्रेसीक तोमणो मारलो. युवा महोत्सवाचे निमाणे दिसा राजकी कीट पेटोवन विजय थंयसावन भायर सरलो. ते म्हादयचे सपोर्टान म्हळ्यार म्हादयचें उदक डायवर्ट जावचें न्ही हाजेर एक कितें 2 पोस्टरां आशिल्लीं. हांगा तो पुलीस ऑफिसर खंय सांगता की ते पोस्टर काड. सो हो आमचो प्रोग्रेस काय कितें. फक्त ढोल ताशें हेच आमचो प्रोग्रेस काय कितें. हाजेरूय आमी म्हाका विचार करपाक जाय. हांव आज ओपोजिशन म्हणटकच आय वॉन्ट टू प्रोवोक यू टू थिंक. हाजेर विचार जावपाची गरज आहा. आमचें आज ओपोजिशन एसेंब्लीन फिक्स जाल्लें आहा. ओपोजिशन आसतलेंच पूण एसेंब्लीन गॅरंटी ना. कालचो ओपोजिशन आयचो मंत्री जावंक शकता. हें जाल्लें आहा आनी फुडेंय जावंक शकता म्हणून पेपरार येता. अशें सिच्युएशनाक म्हाका दिसता गोवा युवा महोत्सवान मुख्यमंत्र्याक आनी जेन्युइन ओपोजिशन जें आहा ताजो एक डिबेट लावपाची गरज आहा. जो युवा महोत्सवान गाजयता आनी तो मागीर लोकां मदीं गाजोवन आमदार जाता. काय ताणें फक्त हांगाच ढोल ताशेच बडोवपाचें. हे सगळे कोण येता थंय ढोल ताशे आनी आमचे देशभक्तीच उलोवपाची. आपलें कांय करपाचें ना. नाजाल्यार पर्याय आहात जे पर्याय हांगाचे भुरगे जे शाळेन जाता आमकां आमदार करपी पर्याय आमचे कडेन आहा. आनी गोंयांत आमी पर्याय चिंतपाची गरज आहा. आमी एक सुसंस्कृत प्रदेश. आमी इनटॉलरंट प्रदेश न्ही. गोंयभर आयतारा पोलिओ आड वाशिनाची मोहीम चल्ली. गोंयभरचे 654 हेल्थ आनी हेर सेंटरांनी 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक पोलिओ प्रतिबंधक डोस दिलो. पोलिओ डोस दिवपा सारकी 1,14,750 भुरगीं नोंद आशिल्लीं. डोस घेतलो 1,12,000 भुरग्यांनी. 97.61% कव्हरेज म्हणून हेल्था कडच्यान आंकडो आयला. भारतभरांत 17 कोटी भुरग्यांक पोलिओ डोसाचें टार्गेट आशिल्लें. आमी एवरी इयर जानेवारीन आयदर 2nd वीक और 3rd वीक
संडे हो इव्हेंट दवरलेलो आसता. फूल गोंयचे किंवा भायली जी भुरगीं जी आसा गोंयांत तांकां पोलियोचे 2 थेंबे घालपाचे. पोलियो डिजीज जे आसा ते आमच्या 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक अफेक्ट जावपाचे चान्सीस आसता चड. तेतून एक हात किंवा एक पांय हे लुळे जावपाचे चान्सीस आसता. सो आमी जेन्ना हे 2 ड्रॉप्स घालता सगळ्यांक वांगडा घालता तेन्ना तेची फूल गोंयभर इम्युनिटी सगळ्या भुरग्यांक वांगडाच मेळटा. हरशीं 5 वर्साच्या सकयल्या भुरग्यांक आमी रेगुलरली घालतात. जशें तेंची एज आसा एज फ्रॉम बर्थ टील 5 इयर्स पर्यंत आमी युजली घालता. पण हो जो प्रोग्राम जो आसता हो सगळ्या भुरग्यांक वांगडाच घालपाचो आसता जेणे करून जी इम्युनिटी जी तयार जाता ती बरी जाता सगळ्या भुरग्यांक. पर्रा फिटनेस क्लबाचो नंदीश रायकार साखळी श्री 2020. एनर्जायज फ्रेंड सर्कल, ग्रोथ जिम अँड फिटनेस सेंटर आणि गोवा बॉडी बिल्डिंग संघटनेन मेळून साखळे मल्टीपर्पज हॉलांत पयली राज्य पावड्यावेली बॉडी बिल्डिंग अँड मेन्स फिजिक्स सर्त दवरिल्ली. इन्फिनिटी जिमाच्या विविध मोरजकाराक बेस्ट पोजर इनाम. टीम चॅम्पियनशीप इन्फिनिटी जिमान उखल्ली. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.